गोंयांत 2013 दिसाक 55,000 लिटर दूध मेळटालें, पूण आयज ते वाडचे बदला देंवून 53,000 लिटराचेर पावलां. सरकार खंय तरी चुकता अशें दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटये सांगता. सरकारान जरी शेतकाऱ्यांक सपोर्ट प्रायस जर वेळार दिल्लो जाल्यार शेतकाऱ्यांची अशी गत जावची नाशिल्ली. सरकार शेतकाऱ्यांक तेंको दिवपाक तयार ना म्हूण हो दुदाचो वेवसाय लुकसाणांत वता अशें चंद्रकांत शेटयेचें म्हणणें. एक गायीक दिसाक जे फॉडर लागता त्याची किंमत अरावंड 420 सुमार जाता आणि ऑन एन एवरेज एक बरी गाय जर दूध दी जाल्यार दिसाक 10 लिटर दिता आणि ते गोवा डेअरी 30 रुपयांनी घेता म्हणजे 300 रुपया. म्हणजे कशें आसा 300 रुपया गायी कडल्यान येता आणि 420 हे शेतकरी घालता. डिफरन्स कितलो 123 रुपया. आतां हो आमी सपोर्ट प्रायस आमचे गव्हर्मेंट दिता. आतां हो जर सपोर्ट प्रायस दिलो गायीचे ते शेतकरी तांच्या कडेन काय व्हडलो कॅपिटल नासता. आमी तांकां सपोर्ट प्रायस 6 म्हयन्यांनी 8 म्हयन्यांनी 10 म्हयन्यांनी दितलो. ते सर्वायव कशें जातले. आतां हो सपोर्ट प्रायस हांव 2 क्वेश्चन घातलेले. एक फाटले जुलय असेंब्लीक घातलेले आनी जानेवारीक घातलेले. एके असेंब्लीक म्हाका कितें सांगलां तांच्यान जुलय की सपोर्ट प्रायस हांव म्हटलें तांकां डिले कित्याक जाता तर डेअरी गोवा डेअरी जे दूध घेता तांचें जे जनरेट जाता बील ते हाका बील गव्हर्मेंटाक सबमीट करता सपोर्ट प्रायस दिता. आतां हें जर जनरेट बील करपाक जाय जाल्यार ऑटोमेटेड मिल्किंग युनिट मशीन आसता ते बसोवपाक जाय म्हणून सांगलें आनी ते केल्यार जातलें. म्हणजे कितें सरकार इज पॉझिटिव्ह. दुसरी कडेन जर क्वेश्चन घातलो जाल्यार कितें सांगता ऑटोमेटेड मिल्किंग युनिट जे सरकारान हे पायलट प्रोजेक्ट सुरू केल्लो दोन कशे तरी सोसायटीन सुरू केलो आनी इट इज नॉट वर्किंग म्हणून सांगलें. सो दे आर नॉट गोईंग टू डू. एके कडेन सांगता ऑटोमेटेड मिल्किंग युनिट घातले बील जनरेट जातले आमी बेगीन दितले. एके कडेन सांगता पायलट प्रोजेक्ट केलो आनी इट इज नॉट वर्किंग. हेचो अर्थ कितें सरकार इज नॉट एट ऑल सिरियस इन सपोर्टींग आमच्या शेतकरी भावांक.